अंदू मान्सूनाचेर अल निनोचो प्रभाव आसा, ताका लागून पावसाक नेट ना. फाटले 5 दीस कडकडीत वत पडटा. ही परिस्थिती अशीच उरत जाल्यार गोंयकार उदकाक पातयशीर जायत म्हूण भंय. गोंयची तान भोगोवपी धरणांनी तळ गाठलो. डाटा मेळटा तो असो. गोंयाक उदक पुरवण करपी तिराळी, साळावली आनी अंजुणें हे 3 व्हडले धरण. ह्या तिनूय धरणांनी तळ गाठलो. अंजून धरणांत खंय फकत 9% उदकाचो सांठो. दक्षिण गोंयाक उदका पुरवण करपी साळावली धरणांत 27.6% उदक उरला. पेडणे, दिवचले, बार्देशाक उदका पुरवण करपी तिराळी धरणांत 30% उदकाचो सांठो आसा. मजगती आमठाणे, पंचवाडी, चापोली आनी गवाणे ह्या बारीक धरणांनी उदक आसा. आमठाणे धरणांत 51% जाल्यार पंचवाडी धरणांत फकत 19.4% उदकाचो सांठो आसा. 40% उदक जाल्यार गवाणे धरणांत 44% उदकाचो सांठो आसा. साळावली आणि पंचवाडी धरणात मोठ्या प्रमाणात उदकाचो सांठो. म्हयनो देड म्हयनो भिवपाची गरज ना म्हूण WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार आणि ड्रिंकिंग वॉटर खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. ऐकात. सध्याच्या परिस्थितीत सालावली आमकां भरपूर उदक आसा. म्हणजे कमीत कमी म्हयनो देड म्हयनो तर उदक पावपा सारकें सालावली उदक आसा. पंचवाडी डॅमांतय बीन उदक आमचें म्हयनोभर पावपाचें आसा. त्या बरोबरच आमकां अंजुणें जें आसा पळय न्ही तें मातशें प्रॉब्लेम आसा. पूण जाल्यार सुद्दां आतां जें उदक आसा पळय न्ही तें इरिगेशनाक दिवपाक बंद केल्लें आसा आनी फक्त पिवपा खातीर वापरतात. ऑल्टरनेटीव सिस्टम घेवपाक पळयतात ती म्हटल्यार तिसुर्ले मायनींग पीट आसा पळय न्ही थंयच्यान उदक जें आसा पळय न्ही तें आमी पडोशे हाजेर हाडपाक पळयतात. पडोशे ट्रिटमेंट प्लांट जेणे करून उदक जें आसा पळय न्ही तें उदकाची शॉर्टेज जावची ना. अजून पर्यंत आमचो सांठो साळावले भितर सादारण 28% आसा आनी एक म्हयनो आमकां कांय चिंता करपाची गरज ना. परत आमचो आमटणी धरणान भितर आसा अरावंड 50. परत आमचे बाकीचे सगळे आसा आनी ओवर एंड अबाव सगळेच एवरेज सांठो पळय आहा न्ही तो 20 अबाव आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.